मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. फॉमेंतो कंपनीक 50 वर्सां खातीर अडवलपालची खण सरकारान दिल्या लिजार. लोकांची घरां, देवळां, मसणभूंय आनी शेतांय आसात लिजांत. अडवलपालकारांक उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याच्यो नोटिसो. सरकाराक फॉमेंतोचे पडलां काय लोकांचे? जाणट्यांनी मुख्यमंत्र्या कडेन मागल्या जाप. मडगांव पालिका मंडळांत कनिश्ट विभागाचो कारकून योगेश्वर शेटकाराक मडगांव पुलिसांनी केलो अटक. होली स्पिरीट चर्च फेस्ता वेळार एकठांय केल्ल्या निधींतल्यान 18 लाख रुपयांचो केलो गैरवापर. 7 दिसांचो रिमांड. वेदांतान पब्लीक रोडा वयल्यान ट्रक धांवडायले जाल्यार कोर्टांत करतले चॅलेंज. पब्लीक हियरिंग दवरून आयकून घेयात लोकांचे गाराणे. दिवचल पिळगांवकाराचे शेतकार आनी खण कामगारांची खण खात्याक शिटकावणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फॉमेंतो कंपनीक गोंय सरकारान फुडल्या 50 वर्सां खातीर अडवलपालची खण लिजार दिल्या. लिजांत लोकांची घरां, देवळां, मसणभूंय आनी शेतांय आसात. उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान गांवांतल्या लोकांक नोटिसो धाडल्यात. देखून गांवांत खवदळ पडला. जाणटे दिवचलच्या कोर्टांत जोती झरयतात. सरकाराक खणवाल्याचें पडलां, लोकांक किंमत ना, तांणी मुख्यमंत्र्या कडेन न्याय मागला. तितून देवळां आसा, स्मशानभूमी आसा, शेतां आसा आनी मेन म्हणजे घरां आसा. आनी गव्हर्मेंटान हे लिजाक घातलेली आसा आनी ही लीज 50 वर्सांची आसा फुडल्या. आनी हे दिता आसतना गव्हर्मेंटान कोणाचोच कन्सर्न घेवंक ना. त्या नागरिकांक थंयच्या जे पिढ्यान पिढ्या थंय रावता तांकां कांयच ताची कल्पना न दिता. जशें काय एक कोणतंय भाडेकरू हाडून लादलेलो आसा आमचे 50 वर्सां फुडल्या. हेचो लागून आमचो जो पुढचो जो हें आसा, येणारो काळ आसा तो धोक्यान आसा. उत्तर गोंय अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्यान फॉमेंतो रिसोर्सीस प्रायव्हेट लिमिटेडाक दिल्ल्या खण लिजा संबंदात दिवचलच्या कोळंबवाडो अडवलपालच्या लोकांक नोटिसो धाडल्यात. आपली शेत जमीन, देवळां, घरां भाड्यान घेतिल्ल्या वाठारांत येतात हाचो हुस्को गांवकारांनी उक्तायला. खण कामांक लागून पर्यावरण आनी उदकाच्या स्त्रोतांचें लुकसाण जातलें. फुडाराचो हुस्कोय थळाव्यांनी उक्तायला. आयकात तेंचे उतफर्के. हांगा फॉमेंतो रिसोर्ट ब्लॉक नंबर 5 अडवलपाल थंय मायन चालू जावपाचें आनी सद्या चालू केल्या तेंच्यांनी कितें तरी एक्टिविटी चालू जाल्या. आनी थंय आमच्या पुर्वजांच्यो सगळ्यो जमनी आहा, आमच्यो घरां आसा, देवळां आसा, ती सगळी लिजान येयल्ली आहा. आनी आमची मेन म्हटल्यार मशानभूमी आहा. थंय आमी कितलीशींच वर्सां जालीं आतां थंय मशानभूमी आमची आहा. आमचे काजू शेतां, थंय शेतां सगळी करी काजू आहा. आनी ते हे आतां कंपनी म्हणजे गव्हर्मेंटान कंपनीक लिजाक 50 वर्सां दिल्या. ते आमी तेचेर कितें करपाचें, कितें खावचें आनी कितें करपाचें नोटीस येयल्या आमकां. प्रत्येकाच्या घरांतल्या कमीत कमी म्हाजे आनी म्हाका बायले गेल्या नोटीस. खूब जाणांक नोटीसी येयल्या तेंच्यो. कित्याक म्हणून नोटीस आयले ते? आमकां 24 डिसेंबराक तेंच्यांनी रिप्लाय मागल्या दी म्हणून हेची नोटीसी धाडल्या. म्हणजे तुमची जी मालमत्ता लिजान येतात त्या संदर्भात लिजा 3 हे आहा ते 28 नंबर सर्वे, 118 नंबर सर्वे आणि 119 नंबर सर्वे. म्हणजे लिजान तांकां सगळ्यांक नोटीस येतात. सगळ्यांक नोटीस येयल्ल्या आहा. ना आतां नोटीस काडल्या न्हू, फुडें कितें म्हणटा तुमी, कितें जातलें अशें? न्ही फुडें कितें आसा, आमी समज ती कंपनीन ती जमीन कशी करून घेतली, कितें घेतली जाल्यार आमकां फुडें कितें आमचें, आमकां कांय ना, आधार कांय ना. तेचेरूच सगळे जगाव आनी हें आसलें आमचें. फॉमेंतो रिसोर्स कंपनी स्टार्ट जाल्ली आसा आनी ताका लागून खुबश्या जाणांक नोटीसी आयिल्ली आसा. डेप्युटी कलेक्टर पणजे नॉर्थ गोवा हांगासर रिप्लाय फायल करपाक 24 तारीख दिल्ली आसा डिसेंबराची. म्हाका एक सांगिंचें दिसता, जरी मायन हो गोंयचो मेन उत्पन्नाचो सोर्स आसलो, बॅकबोन म्हणटा आमी आसलो, तरी जे ऑपरेशन जे जातलें ते अडवलपालीन जे जातलें ब्लॉक नंबर 5 ते लोकॅलिटी पासून 10-20 मिटराचेर आसा.
त्या एरियेन जेंचे सर्वे नंबर दिल्ले आसा गव्हर्मेंटान तितून देवळां आसा, स्मशानभुमी आसा, शेतां आसा आनी मेन म्हणजे घरां आसा. आनी गव्हर्मेंटान हे लिजाक घातलेली आसा आनी ही लीज 50 वर्सांची आसा फुडल्या. आनी हे दिता आसतना गव्हर्मेंटान कोणाचोच कन्सर्न घेवंक ना. त्या नागरिकांक थंयच्या जे पिढ्यान पिढ्या थंय रावता तांकां कांयच ताची कल्पना न दिता जशें काय एक कोणतंय भाडेकरू हाडून लादलेलो आसा आमचे 50 वर्सां फुडल्या. हेचे लागून आमचो जो पुढचो जो हें आसा येणारो काळ आसा तो धोक्यान आसा. कित्याक उत्पन्नाचें साधन वतलें. शेतां पयलींच गेल्या 25 वर्सां पासून गांवांत एकय शेत पीक ना. शेती पाड जाल्ली आसा कित्याक तर तेतून मायनींग रिजेक्शन आसा आनी तेतून मोठमोठी झाडां वाडलेली आसा. जेन्ना टोटल शेती बंद जाता, शेती हो उदरगतीचो एक बेज म्हणटा आमी सगळ्या अख्ख्या वर्ल्डाचेर. पण जर बेजच जर ना जाता तो गांव फुडें वचूं शकना कसोच. आनी जर मायन स्टार्ट जाली जाल्यार फुडें त्या लोकांनी करचें कितें? तेंची जमीन तांकां कोण दितलो? गव्हर्मेंट दितलो जाल्यार खंय दितलो? तेंची घरां बांदून दितलो? कितें करतलो? गव्हर्मेंटाक मायनीचो पयसो म्हत्वाचो आसा की लोकांचें जीवन म्हत्वाचें आसा. आनी दुसरो गव्हर्मेंट जेन्ना अशे प्रोजेक्ट हाडटा तेन्ना तो कांयच विचार न करता हाडटा. कित्याक तर 2.5 किलोमिटर अंतराचेर जो नॉर्थ गोवाक अख्ख्या नॉर्थ गोवाक उदक पावयता असो अस्नोडा फिल्टर प्लांट आसा. आनी आमच्या गांवांतसून जे नाले व्हांवता ते नाले टोटल रिजेक्शन त्या प्लांटाक घेतले. मागीर त्या भवितव्य भवितव्य कितें? नॉर्थ गोवान जे लोक रावता तेंचें भवितव्य कितें? तेंच्यांनी आजारांक सामोरे जावचें ही गव्हर्मेंटान आमची तयारी करून दवरलेली आसा काय कितें? आनी तेतूनय 2 मागच्या ग्रामसभेन ग्रामस्थांनी विरोध केल्लो. गांवचे जे प्रॉब्लेम आसा, विरोध म्हणजे मायनींग विरोध न्हय, तो गांवचे जे पयले प्रॉब्लेम जे कितें आसा ते सॉल्व करचे आनी मागीर टप्प्या टप्प्यान मायन सुरू करची अशें मागलेलें. मायन इतली वर्सां चल्ली पण गांवचो एकय मनीस थंय रोजगार मेळूंक ना अजून पर्यंत कंपनी मार्फत. आनी गांवचे आज 70 लोक गेली 17 वर्सां कोर्टाचे उंबरठे झिजयता. तेतून मोस्टली सिनियर सिटीजन बायलां आसा आनी ती कोर्टाक वचून आपलो वेळ आनी तेंचे आरोपी म्हूण तेंचे जे मागणे मागपाक कंपनीन गेल्ले तेंचे 70 लोकांचे आज केसी चालू आसा. गव्हर्मेंट ह्या केसीन कांयच लक्ष दिना. कोर्टाक खुबसो डिले जाला. 17 वर्सां म्हणजे खूब मायनींग इलिगल मायनींग एक्टिविटी म्हणून 12 पासून बंद आसा टोटल. आनी ही 7-8 केस आसा अजूनय चलता. हे न्याय वेवस्थेक एक धोकादायक आमच्या लोकांचेर अन्याय जाता अशी ही घटना आसा. अशें म्हाका दिसता आमच्या इंडियेच्या घटनेन सुद्दां अशें खंय जावचें ना. जे नागरीक आपलो हक्क मागपाक वता तेंचेर उलट केस जाता आनी ती केस आजून ट्रायलीक आसा, ट्रायल बेसीस आसा आनी तेंचे हाल अपेश्टा जाता. जी 70-80 वर्सांची बायलां, जाणटी बायलां ती थंय बिचोले वचून कोर्टान वचून रडटा. तांकां गव्हर्मेंट सहाय्य करिना. आमचे मंत्री आमदार कोण आसा ते गांवांत जेन्ना पोल्युशनाचो प्रश्न येता, बाकीचो प्रश्न येता, आरोग्याचो प्रश्न येता तेन्ना कोण सहाय्याक नासता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आणि मुझेफ शेख. मडगांव पालिका मंडळात नोकरी करपी कनिश्ठ विभागाचो कारकून योगेश्वर शेटकाराक ह्या वर्सा मे म्हयन्यांत होली स्पिरिट चर्च फेस्ता वेळार एकठांय केल्ल्या निधींतल्यान 18 लाख रुपयांचो गैरवापर केल्ल्याच्या आरोपा खाला अटक केल्ली. पालिकेचे तिजोरीत 17.96 लाख रुपया जमा करूंक नाशिल्ल्यान शेटकार जून म्हयन्यांतल्यान पळून गेल्लो. मडगांव शहर पुलिसांनी समन्वयित कारवाई करून शेटकाराक मडगांव रेल्वे स्टेशनार धरलो. फौजदारी प्रक्रिया संहिते खाला जायत्यो नोटीशी दिवन लेगीत LDC सुमार 6 म्हयन्यां सावन अटक टाळटालो. ताका धरचो न्हय हे खातीर शेटकार मुंबई पेडणे पट्ट्यांतल्या रेल्वे स्टेशनामदी वचत आशिल्ल्याचे पुलीस अहवालात दिसून आयला. केस रजिस्टर केल्ली अंडर 408 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आणि चिटिंग. तातून चीफ ऑफिसर ऑफ मडगांव म्युनिसिपल काउन्सिल हांच्यांनी कंप्लेन दिल्ली अगेन्स्ट योगेश्वर शेटकर हू वॉज अ LDC posted in the administration section of Margaon Municipal Council की 18 मे 2024 या LDC 28,70,000
400 रुपया कलेक्ट केल्ले फ्रॉम 299 स्टॉल ओनर्स ऑफ होली स्पिरिट चर्च फेअर ओल्ड मार्केट मारगांव held between 19th of May to 25th of May 2024, and he failed to deposit an amount of rupees 17,96,800 in the bank account of the Margao Municipal Council, which is in HDFC Bank, and he used this money for his personal use, and that's how he committed breach of trust and cheated Margao Municipal Council and misappropriated the said amount of 17 lakhs and above. During course of our investigation, we had served 41A notice to the accused person on 2 occasions. However, he was not available at his residence to receive these notices and to join in investigation. He was absconding and was not traceable for a long time. And after our thorough investigation and meticulous keeping a track on the movement of these accused, last night he came to Goa. He was most of the time in Mumbai and Pune. We got the information that at around 2 o'clock in the night he has been traced near railway station Margao, and he has been apprehended and placed under arrest. We have also produced him before JMFC Margao, and JMFC has remanded him into 7 days of police custody. मजगती या प्रकरणात अनेक लोक आसू येतात असे सांगून कागाळदार सावियो कुतिनो आणि समाजसेवक अँड्र्यू सिक्वेरान पुराय चौकशी करपाची मागणी केल्या. मेन म्हणल्यार तेन्ना ताका सस्पेन्शन लेटर दिता, टर्मिनेशनाचे कांयच हें जालें. वयल्यान चेअरपर्सन सांगता की टर्मिनेट केले जाल्यार पयशे येवपाना, सस्पेंड केले अरेस्ट केले जाल्यार पयशे येवपाना. आजून कितें जो कायदो कितें सांगता कोणें पब्लीक मनी मिसअप्रोप्रिएट केला तेजेर कायदो आसली तशें एक्शन घेताले, कसलोच प्रोसेस करूं ना. आतां आमी पळयता की कितें तरी एक्शन जावन ते पयशे रिकवर जातले काय म्हणून, आनी जो रुल्स आसा जे कंडक्ट रुल्स आसा गव्हर्मेंट स्टाफ त्या प्रमाणे ताजें एक्शन जावपाकूच जाय, नाजाल्यार दुसऱ्या फावटी हें जातलें अशें जातलें. सेकंडली आनीकूय सांगपाक शकतालो की हो जो प्रकार मे म्हयन्यात मे ऑफ एस्ताली कळना टील 10th of June कांयच पयशे येवना. आनी जेन्ना आमी 10th of June आमचे कानार पाडले, आमी इमिडिएटली RTI घातली कितले पयशे येवपा आसा, कोण दिवपा आसा, कोण दिवपा ना, हें सगळें आमी RTI घातलें. ताजे उपरांत मागीर 13 तारखेर चेअरपर्सनान ते उगड्यार हाडला, आनी तें खबर नाशिल्लें आसना. सगळें खबर आशिल्लें की पयशे मिसअप्रोप्रिएट जाल्यार, पूण सगळें अंडर रॅप्स आशिल्लें. जे टायमार आमी RTI घातली तेन्ना मागीर उगड्यार करपाकूच पडलें, नाजाल्यार आमी खबर मारताले. पूण एनिवे हो घर वेपार चलता पयशांचो हो बंद जातलो. वो योगेश शेटकर एक्टर ना, तेच बरोबर आनी तेगे साथीदार आहाय आनी आसूंकूच जाय. कित्याक तेणें फ्रॉजरी सर्टिफिकेटूय केले, इन्कम सॅलरी सर्टिफिकेट घेवन तेणें लोन बीन काडलेलो आहा. आतां हें कशें जावपाक शकता? आतां हे पयलीं गव्हर्मेंटाचे तिजोरीन वचपा पयशे काडून आपल्यागे एकावंटाचेर घायले पयशे, आनी 6 म्हयन्यांनी ताका आतां काल पुलिसान धरून हाडला. आनी आतां कोणी तो मे बी परतून थोडी बेली वचपाक शकता. सो पुलिसान जाता तितली तेगेली बेल स्ट्रॉंगली ओपोज करपा जाय. आनी हेज बरोबर शेतकारा बरोबर हो एक काम एक येदोळ कांड पळय आहा हो शेतकाराचो ना. हे शेतकार आपल्याचेर धरून घेवपाक सोदता जाल्यार योगेश शेटकारान चिंतलें की बाबा तूं तुजेर घेयनाका, बाकीचे कोण आहाय तेंची नांव सांगून दी. आतां तर तूं तुजेर घेयलें हाल कर तूं त्रासान पडपाक शकता. आनी थोड्या लोकांक खबर आहा हितून आनी कोण तरी आसपा जाय म्हणून. सो म्हजे रिक्वेस्ट आनी जे पर्यंत तो ताका आतां तो रिकवर करना विथ इंट्रस्ट ते पर्यंत म्युनिसिपालिटीन ताका तेगे सस्पेन्शन पळय कित्याक तें रिवोक करप ना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीष परब आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सेजा गोवान पिळगांवच्या पब्लीक रोडा वयल्यान खण येरादारी सुरू केली जाल्यार कोर्टात चॅलेंज करतले. पिळगांवकारांनी परत येलगार केला. पब्लीक रोड वापरपाक दिवचे आदी सरकारान पब्लीक हियरिंग दवरचे, लोकांचे गाराणे आयकून घेवचे आनी मागीरच निर्णय घेवचो. दिवचल पिळगांवचे शेतकार आनी खण कामगारांनी परत शिटकावणी दिल्या. दिवचल पिळगांवा वेदांता कंपनी आयर्न ओर ट्रान्सपोर्ट करता. थळाव्यांनी आदी खाजगी सुवातेंतल्यान येरादारी करपी ट्रक बंद केले. सगळ्यो वाट्यो आडायल्यो. खण कंपनीन शक्कल लडयली.
पब्लीक रोडावयल्यान येरादारी करपाचो बेत रचलो. तेकाय थळाव्यांनी विरोध केला. डेप्युटी कलेक्टर आणि मामलेदारान कितेंय सांगले असले तरी जो मेरेन खण कंपनी शेतकारांच्यो मागण्यो मानून घेनात तो मेरेन खण वेव्हाराक विरोध आसतलोच. पिळगांव दिवचलकारांनी निश्चय उक्तायला. आज जवळ 20 दीस जालो वेदांताचो ट्रान्सपोर्ट बंद आसा आनी आमच्यो 2 मागण्यो आसल्यो पळय त्यो मागण्यो आमी घातलेल्यो त्यो कंपनी कश्योच आयकोंक करिना आनी मागीर तेंच्यांनी तांकां पर्याय काडपाक लागून तेंच्यांनी दुसरो रोड काडपाक हें केल्लो म्हणजे तो गांवांसून आसलो आमच्या सो धोकादायक आसलो तो आमी सगळो अख्खो गांव आडोवन त्या दिसा तो तांकां थंयसून व्हरपाक आमी परमिशन जावं कितें आहा पळय तें करूंक दिवंक ना. तेन्ना आतां तेंच्यांनी तांकां अशें जालां की हायवेन आमकांय अशें दिसलां की हायवेन व्हरता म्हणून जो बिचोलच्यान सारमानस फेरी वयता पळय त्या हायवेक ते व्हरता असो आमकां आयकोंक येला. सो ताका लागून आमी म्हणटा मायन्स आनी ज्युवेलर्स डिपार्टमेंटाक की तुमी ताका परमिशन ग्रँट करचें न्हू कित्याक तर जावं मुख्यमंत्र्याकूय आमचें रिक्वेस्ट आहा की तुमी तांकां तें एलाव करचें न्हू परमिशन कित्याक तर त्या रुटान जें आसा ती आमची स्कुलाची भुरगीं वयता सादारणची जे सारमानस फेरीकसून जे कामाक वयता पणजे वयता ओल्ड गोवा वयता मार्शलांक कामाक वयता अशे भुरगे त्या रोडान वयता आनी तो खरोच धोकादायक रोड जातलो असो म्हाका तरी दिसता फाल्यां ट्रान्सपोर्ट जर चालू जालें जाल्यार. तेका लागून आमचें इतलेंच रिक्वेस्ट आहा की तुमी थंयसून तो ट्रान्सपोर्ट चालू करचो न्हू आनी जर बाय फोर्स जर चालू केलो जाल्यार आमी पूर्ण आमची पंचायत थ्रू सगळे गांव येवन थंय आडयतले हे आमचो पूर्ण निर्णय आसा. आपलो रोड सांगलेलो पण तो रोड तो टेनंट त्यांची प्रॉपर्टी. आता सरकारकूय तेंच्यांनी फटयले आयज शेतकारांकूय तेंच्यांनी त्रासान घातले कामगारांकूय तेंच्यांनी परत त्रासान घातले. आता ते कितें सोदता पब्लीक रोड व्हरून सोदता. आता फाल्यां जर तांकां फाटीं जेन्ना आमच्या इसी पब्लीक हियरींग जाल्लें न्हू तेन्ना तेंच्यांनी भाड्याचे लोक हाडलेले एजंट हाडलेले आनी फॉर्मां दिल्लीं आनी प्रत्येकाचे सायन घेवन तेंच्यांनी हें केल्लें. आता हांव कितें म्हणटा तुका जर रोड यूज करूंक जावो जाल्यार तुका पब्लीक हियरींग घेवन आमचे परत इसी पब्लीक हियरींग घेवचें पडटलें. इसी ताका परत हें करचें पडटलें ताका रोड यूज करूंक मेळना तो. तेंच्यांनी कितें करचें पब्लीक हियरींग घेवचें लोकांची ग्रिवन्सी आयकच्यो बाबा ह्या रुटाक लोक वयतात कशे त्रासान पडटले ते तेंचे ग्रिवन्सी आनी परत पब्लीक हियरींग घेवचें. ना जाल्यार कितें जातलें जर तेंच्यांनी बाय फोर्सान केलो कोण ना कोण कोर्टान वयतलो परत ताका कायमची मायन बंद जातली. तेन्ना आमच्या सरकारा कडेन मागणी आहा की म्हणून आमच्या मायन डिपार्टमेंटा कडेन हेका इसीक आमचो प्रायवेट रोड आहा न्हू पब्लीक रोड तो दिवचो न्हू म्हणून. आनी जर तेंच्यांनी दिलो जाल्यार तर खूब जाण न्हू आमीच तयार आहा कोर्टान वयपाक आमीच तयार आहा. फाल्यां जर तेणी पब्लीक रोड दिलो 100% आमी फाल्यां ताका चॅलेंज करतले. कलेक्टर मामलेदाराक डीएमजी बी निवेदन दिल्लें सांगलें आमी पळय जे आतां तुमी पळय खसून रस्तो पासून काडलो पासून न्हू मेन रस्तो व्हरोंक यूज केलो जाल्यार आमी सारमानस केटी भितर ती सगळी आमची टेनंट शेतां ते पळय आमी आतां भितर कशेंच हें करून दिवपाचें ना तांकां. तो पेरे आमचे मागणे पूर्ण जायना तो पेरे नाजाल्यार तेंच्यांनी आमचें खाली करून दिवचें. कितें खाली करून दिवचें शेतां खाली करची भितरली 60,000 सुमार आमी शेतां भितर हे बेश्टे यूज करून आपूण खाता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि मुझैफ शेख. फोंडा केटीसी बस स्टँडा मुखार जावपी अंडरपासाक कांयच सेफ्टी नाशिल्ली. बॅरिगेड्स आनी सायनबोर्ड नाशिल्ले. हे गोवा 365 विशय उक्ताडार हाडटकच थोड्याच दिसांनी हांगा तात्पुरती दखल घेतल्या. ती केन्ना मोडत तें सांगपाक जायना. गोवा 365 एक ह्या रोडाचो ऑपोजीट केटीसी कडेन रोड जो आसा द हायवे हाजी एक स्टोरी केल्ली की हांगा जे अंडरपास करतात ताका कांयच सेक्युरिटी ना म्हणून आनी हाजेर इम्पॅक्ट म्हणून ताणें हांगा सेक्युरिटी म्हणून सद्याक तुम्ही पळयतात फाटल्यान ते लायिल्लें आसा. आनी दुसरें म्हटल्यार कितें हांगा लायट ना अजून लायट घातलेलें ना. रातचे खूब लोकांक त्रास जाता. ताज्या खातीर हाजेर स्टोरी केल्ली आनी दाखोवन दिल्लें की हांगा कांयच सेक्युरिटी ना म्हणून. आतां सेक्युरिटी खातीर हेणें बॅरिकेड घातले आसा आनी ते केन्ना मोडत कितें हाडलें जाल्यार मोडूंक शकता. हाजे लोक मागतात की हांगा सारके बरें बॅरिकेड घालचे आनी लोकांक सेफ्टी करून दिवची.
कांय म्हयन्यां सावन फोंड्या केटीसी मुखार आशिल्ल्या रस्त्याचें काम चालू आसा. अंडरपास जाता ते भायर 4 पदरी रस्त्याचेंय काम चल्लां, पूण संबंधीत खात्यान हाचेर कसलीच सेफ्टी दिवंक ना. गोवा 365 हो विशय उक्ताडार हाडटकच संबंधीत खात्याची नदर पडली आनी करपाक जाय म्हण केलें तशें हांगा चल्लां. दखल घेतल्या पूण तात्पुरती. केन्ना अपघात जायत, कसली जिवीत हानी जायत सांगू नजो. लोकांनी भंय उक्तायला. एकदम बरें करतात. कित्याक जाता हांगा रातची म्हणजे सांजची 7 लायट सामकी जाता सामकी. त्रास जाता. 3 रस्ते आहा न्ही? 3 रस्ते आहा. हय 3 रस्ते आसा. भितरल्यान वचपाचें आसता न्ही, नागेशी वचपाक तेन्ना मातसो प्रॉब्लेम येता. म्हणटा न्ही ती बेगींतल्या बेगीन लायट घालची. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि मनीषा जाधव. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पोळ्या फुडल्यो खबरो. IMDच्या 13 केंद्रांतल्यान 7 केंद्रांनी पावसाची नोंद जाल्ल्यान बिरेस्तारा पावसाची उपस्थिती जाणवली. सांगे आनी केपें चार्टात पयले सुवातेर आसात. दरेकल्यान सुमार 2 इंच पावसाची नोंद जाल्या. जाल्यार शुक्रारा दिवचल शिरोड्या गडगडा सयत पावसान घालून घेतले. अरबी दर्याचेर आशिल्ले चक्रीवादळ सक्रिय आसा. अजून कमकुवत जावंक ना. हाचो अर्थ फुडले 2 दीस पावस चालूच उरपाची शक्यताय आसा. पूण सप्तकाच्या उरिल्ल्या काळांत गडगडाच्या पावसा खातीर कसलोच अलर्ट ना. शेनवारा मळब कुपांनी भरतले. पावस फाफसून पडपाची शक्यताय आसा. दमट परिस्थिती कायम उरतली. 34 डिग्री सेल्सियस तापमान उरतले. पूण आर्द्रताय वाडिल्ल्यान तापमान कितलेशेच अंश चड जाव येता. सांज मेरेन तापमान उण्यांत उणें 24 डिग्री सेल्सियस मेरेन थंड जावपाची शक्यताय आसा. पूण आर्द्रतायेक लागून ते उष्ण दिसूं येता. शेनवारा पावसाचो अदमास. सप्तकाच्या शेवटाक गडगडाची शिटकावणी ना. शेनवारा पावस आनी मळबांत कुपां दाटपाची शक्यताय. शेनवारचे तापमान 34 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.